नमस्कार, गोमंतक टुडे या बुलेटिनान तुमकां सगळ्यांक माय मोगाचो येवकार। हांव सांजवी सविस्तर खबरां पयलीं पळोवया आयच्यो मुखेल खबरो। सरकारी तशेंच कोमनीदादीच्या जाग्यांनी काडपाक मेळटले चिरे जाल्यार शापोरा न्हंयत रेंव काडपाक दितले परवानो। कित्याक करपाक सोदतात गोंय घुवळे वखदांचे डेस्टिनेशन? आमदार विजय सरदेसायाचो सरकाराक प्रस्न। म्हयन्या भितर फारीक करात कर ना जाल्यार जातली कारवाय। मडगांवचो नगराध्यक्ष दामोदर शिरोडकाराची दुकानदारांक शिटकावणी। सोनाली फोगट खून प्रकरणात 1000 पानांचे आरोपपत्र दाखल। 5 डिसेंबराक जातली फुडली सुनवाय। कॅसिनोक आनीक 6 म्हयन्यांची मुजतवाड। मंत्रिमंडळान बसकेत निर्णय। आनी गोयचे कलाकार देवले रेड कार्पेटीचेर। चौथ्या दिसा गोयच्या 4 शॉर्ट फिल्मांचे जालें स्क्रीनिंग। फुडल्यो खबरो पळोवच्या पयलीं एक ब्रेकिंग न्यूज आयल्या। मडगांव पुलिशेन कांय वेळा पयलीं पॉवर हावसा कडल्या एका दुकानात चलपी मिनी कॅसिनोचेर धाड घातली। ह्या धाडीन पुलिशेन 7 ते 8 जाणांक अटक केल्या। तशेंच रोख रक्कम, जुगाराचे साहित्य आनी कांय कंप्युटरय जप्त केल्यात। तुम्ही पळोवपाक शकता, मडगांव पुलिशेन कांय वेळा पयलींच पॉवर हावसा कडल्या एका दुकानात चलपी मिनी कॅसिनोचेर धाड घातली। ह्या धाडीत पुलिशेन 7 ते 8 जाणांक अटक केल्या। तशेंच रोख रक्कम, जुगाराचे साहित्य आनी कांय कंप्युटर जप्त केल्यात। ही धाड कांय वेळा पयलींच मडगांव पुलिशेन पॉवर हावसा कडल्या एका दुकानात चलपी मिनी कॅसिनोचेर घातली। ही धाडीन पुलिशेन 7 ते 8 जाणांक अटक केल्या। तशेंच रोख रक्कम, जुगाराचे साहित्य आनी कांय कंप्युटर जप्त केल्यात। सरकारी तशेंच कोमनीदादच्या जाग्यांनी चिरे काडपाक परवानगी दिवपाचे आयज मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी जाहीर केला। ऑनलायन अर्ज करून पयशे भरले काय म्हयन्या उपरांत वा 1.5 म्हयन्यांत परवानो मेळटलो अशें तांणी सांगलें। तशेंच शापोरा न्हंयत रेंव काडपाक राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थेन मान्यताय दिल्या। त्या खातीर ह्या न्हंयेंतल्यान रेंव काडपाक आतां परवाने दितले अशें मुख्यमंत्र्यान स्पश्ट केलां। मांडवी जुवारी न्हंयचो अहवाल मेळपाचो आसा अशें तांणी सांगलें। ट्रेडिशनल सँड मायनिंग आणि ट्रेडिशनल चिरे मायनिंग दोनांचो प्रोसेस आम्ही स्ट्रीमलाइन केला। दोनांच्या प्रोसेसा खातीर चिरे आणि सँडाच्या बाबतीत शापोरा रिव्हराची लायसन्स दिवप आमकां एनआयओन क्लियरन्स दिला। शापोराची लायसन्सी दिवपाक सुरवात केल्ली आसा। जे शापोरान काडटाले आनी नवीन तांच्यांनी लायसन्सा खातीर एप्लाय करपाचें, तांकां लायसन्स मेळटली। आनी पुराय गोंयांत जे चिरे काडपाक सोदता किंवा काडटा त्या सगळ्या लोकांनी 3 तरेच्या लँडांनी चिरे काडटात। एक जो पर्सनल लँडांनी चिरे काडटात तेणी डायरेक्टली मायन्साक एप्लाय करपाचें आनी सेम तेणी तेजी इनवर्ट कॉपी घेवन
गव्हर्मेंट ऑफ इंडियाचो पोर्टल आसा तो डायरेक्टली फॉर एनवायरमेंट क्लियरन्स पोर्टलाचें नांव आतां याद जायना, त्या पोर्टलाचेर पॅरलली एप्लाय करपाचें. कोणाक तरी लज धरात गोंय घुवळे वखदांचे डेस्टिनेशन कित्याक करपाक सोदतात. गोंयांत घुवळे वखदांचेर वेव्हार करपी तुमकां मेळनात, पूण हैदराबादचे पुलीस येतात आनी तांकां उखलून व्हरतात. हाचो अर्थ कितें? गोवा फॉरवर्डाचो मुखेली विजय सरदेसायान प्रश्न उप्रासला. आज वर्तमानपत्रांत फ्रंट पेजीचेर न्यूज हाडल्या की एक सस्पेक्टेड केस ऑफ ड्रग ओव्हरडोस आनी एक बायल लायफ सपोर्टाचेर एक प्रायव्हेट हॉस्पिटलांत पणजे आसा आनी हे नॉर्थ गोवाचो बीच बेल्टाचेर ही ड्रग ओव्हरडोसाची केस जाल्या. आतां ही चवथी केस जाल्या 3 म्हयन्यांनी. हाजे पयलीं मुखेलमंत्र्यान आमकां असेंब्लीन सांगला की आपल्याच्यान फक्त ड्रग पेडलरांक धरून येता, सोर्स ऑफ द ड्रग्स आय कॅनॉट एप्रिहेंड. म्हळ्यार मेन जो मनीस ड्रग्स हाडटा गोंयांत विकपाक, जो ड्रग ट्रेडान इन्वॉल्ड आहा, ताका आपल्याच्यान धरूंक जायना. हैदराबादचे पुलीस गोंयांत येवन गोंयांत जो धंदो करता अंमली पदार्थ ताका तांणी धरलो. म्हजो प्रश्न मुखेलमंत्र्याक आसा की तूं आतां हैदराबादच्या पुलिसांक रावला न्ही, येवन ह्या ड्रग ओव्हरडोस केसीचो सोर्स कोण तो धरपाक, काय तूं आपूण एक होम मिनिस्टर म्हणून कितें करतलो? म्हाका खबर आहा ह्या दिसांनी तुमी इव्हेंटांनी चड इन्वॉल्ड आहात, इव्हेंटान बिजी आहात. ह्या दिसांनी म्हयन्याक खंय इव्हेंट करपाक तुमकां लायल्या, लोकसभेचें इलेक्शन यो म्हणसर, आनी इव्हेंट मॅनेजमेंट कंपनी आनी मंत्री पार्टनर असतात. हें सगळ्यांक खबर आहा आनी तुमी तातूंतच बिजी आहात. पूण मातशें कितें तरी होम मिनिस्टर म्हणून कर मरे. एक कॉन्फिडेन्शियल मेल वता की हे बारांनी लेट नायट म्युझिक चालू आहा आनीक ह्या बारान ह्या क्लबान ड्रग हब जाला. ही कॉन्फिडेन्शियल मेल वता पूण कांय एक्शन जायना. सो हफ्तो कोणाक वता हो सगळ्यांक खबर आहा. सो इतले उघडपणान कितें करता हें? इल्लें तरी कितें तरी लज दवरा मरे गोंयची. वाय आर यू ट्रायंग टू मेक इट इनटू ओनली अ ड्रग डेस्टिनेशन? होम मिनिस्टर प्लीज रिप्लाय. मडगांव नगरपालिकेच्या हद्दीत ज्या दुकानदारांनी वेपार परवाने घेवंकूच ना तांणी ते एका म्हयन्या भितर घेवचे. परवाने नाशिल्ल्या दुकानदारा आड फुडल्या सप्तकांतल्यान कारवाय सुरू करतले अशी माहिती मडगांव नगरपालिकेचे अध्यक्ष दामोदर शिरोडकार हांणी म्हणला. हो कर भरूंक नाशिल्ल्या नगरपालिकेचो महसूल चुकता. नगरपालिकेक थकीत 2.5 कोटी रुपया येणे आसा. हातूंतले 42 लाख रुपया नगरपालिकेन वसूल केल्या अशें तांणी सांगलें. म्हाका 30 to 35% टोटल मडगांवान फातोर्डा कॉन्स्टिट्युन्सीन शॉपां आसात. सोमारच्यान हांवें सगळे म्हाजे म्युन्सिपालिटी इन्स्पेक्टरान डायरेक्शन दिलां. एक म्युन्सिपल इन्स्पेक्टर म्युन्सिपालिटी उरतलो, 2 जाणां डायरेक्शन दिलां की ताणें सोमारच्यान ड्रायव्ह चालू कमेस करपाचो. ऑलरेडी पयलीं आमी कोणाक ट्रेड लायतना पयलीं ताका नोटीसी सर्व केल्ले कडेन आसा. सगळ्यांक नोटीसी सर्व केल्ले कडेन कोणाक ट्रेड तेन्ना वेळार टायम दिलो. म्हाका सिद्धिविनायक आसतना तेन्ना वेळार नोटीसी थोड्या सर्व केल्यो, ज्या प्रमाणे 1-2 म्हयन्या भितर ट्रेड लायसन करचें. हांव आज सगळ्या मडगांवकारांक अपील करता की जे कोणें ट्रेड लायसन ना ताणें म्युन्सिपालिटी येवन आमचें ट्रेड लायसन 1 म्हयन्या भितर घेवचें. कारण सगळे कांय वेगळ्या वेगळ्या कारणां लागून खूब जाणांची ट्रेड लायसन घेवना कळ्ळें. आनी आपलो धंदो चालू आसा. थोडे कोणी ओनर NOC दिना, थोडे गॅरेज म्हणून तातूंत धंदो चालू, गॅरेज म्हणून ऑफिशियली गॅरेज म्हणा. सो ट्रेड लायसन घेतले जाल्यार इट शूड ते प्रिमायसीस कमर्शियल आसपाक जाय. थोडे गॅरेजीन शॉप म्हणून धंदो चलयतात. सो तो आमी लिगल एडवायस घेवन आमचे लिगल जे पॅनल आसा तांचे कडेन एडवायस घेवन आमी तांकां कशें ट्रेड लायसन बाबा दिवपाक मेळटा. कारण इट इज अ लॉस ऑफ रेव्हेन्यू टू द म्युन्सिपालिटी. सोमारच्यान आमची टीम सगळ्याक भोंवतली, टोटल सगळ्या भोंवतली. एक मनीस इन्स्पेक्टर मडगांव, एक फातोर्डा, गरज पडल्यार हांवूय भोंवतलो. हांवें टोटली रिकवरीचे फोकस केला. देर आर लॉट्स ऑफ प्रिमायसीस, लॉट्स ऑफ बिजनेसमॅन, स्मॉल शॉप्स आर देर हू हॅव नॉट टेकन द ट्रेड लायसन. थोड्या कडेन ओनरशीप बसून आसा पूण तांणी बसून काडूं ना कळ्ळें. आमी सगळ्यांक ट्रेड लायसन विदीन अ वीक दितात. गरज पडल्यार हांवें तांकां सांगलां कोणाचेर ट्रेड लायसनाची फायलींनी दवरूं नाका, इमिजिएटली क्लियर करा. भाजपा फुडारी तशेंच टिकटॉक स्टार सोनाली फुगट खून प्रकरणात मंगळारा 22 नोव्हेंबराक म्हापशेच्या प्रथम वर्ग न्यायालयात सुनावणी जाली.
या प्रकरणाची फुडली सुनावणी 5 डिसेंबराक निश्चित केल्या. सीबीआयन हे प्रकरणात न्यायालयांत 104 साक्षीदारांच्या जबान्यां सयत सुमार 1000 पानांचे आरोपपत्र दाखल केला. 23 ऑगस्ट 2022 ह्या दिसा वागातो रेस्टॉरंटात सोनाली फोगट हिच्या दुबावेत मरण आयिल्लें. त्या 22 ऑगस्टाक दुबावेत सुधीर सांगवान आनी सुखविंदर सिंग हांच्या वांगडा गोंयांत आयिल्ल्यो. या प्रकरणात फोगट हिच्या कुटुंबियांच्या कागाळे उपरांत हणजूण पुलिसांनी खुनाचो गुन्यांव नोंद करून दुबावितांक अटक केल्ली. त्या उपरांत ते प्रकरण सीबीआयच्या सुवादीन केलें. सध्या दोनूय दुबावीत कोलवाळे न्यायालयान कोठडीत आसात. मांडवी न्हंयत कसिनोक आनीक 6 म्हयन्याची मुजत वाड दिवपाचो निर्णय बुधवारा मंत्रिमंडळाच्या बसकेंत घेतला. अशी माहिती मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी मंत्रिमंडळा उपरांत घेतिल्ल्या पत्रकार परिशदेंत दिली. मांडवी न्हंयेंतल्यान कसिनो दुसरे कडेन हालोवचे अशी मागणी बिगर सरकारी संघटनांनी साभार वेळार ह्या पयलीं केल्ली. मात आतां परत सरकारान मांडवीक हे कॅसिनो चलोवपाक 6 म्हयन्याची मुजत वाड दिल्या. या शिवाय गोंयभरांत बारीक सारीक पर्यटनांच्यो कार्यावळी घडोवन हाडपा खातीर लेगीत सरकारान मान्यताय दिल्या. Yeah, extension of the time limit for the 6 months casino River Mandavi. Participation of the Goa tourism domestic events वेगवेगळ्या टुरिझमाचे इव्हेंट वेगवेगळ्या कडले अप्रुवल दिला. 53व्या आंतरराष्ट्रीय चित्रपट महोत्सवाचो आयज चवथो दीस. चवथ्या दिसा 42 फिल्मांचे स्क्रीनिंग जालें. हातूंत अंदूची गाजिल्ली तामीळ फिल्म कुरांगू पेडल तशेंच द आयलंड ही एनिमेशन फिल्मूय पळोवपाक मेळ्ळी. पळयात इफे विशींच्यो खबरो. इफ्फीच्या चवथ्या दिसा गोंयच्या 4 शॉर्ट फिल्मांचे प्रदर्शन जालें. गोंयच्या कलाकारांनी आनी दिग्दर्शकांनी निर्माण केल्ली ही फिल्मां पळोवपाक गोंयकारांनी गर्दी केल्ली. अर्दो दीस बिफोर आय स्लीप निमण्या दिसाक द व्हायट ड्रीम ह्या 4 फिल्मांचे बुधवारा स्क्रीनिंग जालें. ह्या वेळार ह्या फिल्मांत आशिल्ले कलाकार आनी लेखकांनी पळोवप्या वांगडा संवाद साधलो. आयज इफ्फीचो चवथो दीस. आयच्या दिसा इफ्फीन 42 फिल्मांचे प्रदर्शन जालें. हातूंत खंयची विशेष फिल्मां पळोवपाक मेळ्ळी ह्या विशीं सांगता आमचो रिपोर्टर गौरीश आमोणकार. नमस्कार. 53 इंटरनॅशनल फिल्म फेस्टिवल इंडिया गोंयांत सध्या चालू आसा आनी आयज चवथो दीस. साबार 40ाकून चड पिक्चरां आयज दाखोवपाची आसा. तितून अनरेस्ट हो कॅलेडोस्कोप हितूंतलो सिलेक्टेड पिक्चर जो आसा अनरेस्ट म्हणून 19th सेंच्युरीन स्विझर्लंडान जेन्ना घड्याळ करपाचो कारखानो सुरू जाता तेन्ना घड्याळ करता आसतना एक देशान जावपी बदल हे पिक्चरान दाखयल्ले आसा. त्याच बरोबर त्या जोसेफीन नांवाचो एक तरणाटो आसा ह्या कारखान्यान घड्याळाचें काम करता तेन्ना तो अनरेस्ट म्हणून अशांततायेचें हे चक्र तयार करता. टायम वेळ तसोच कामगारांक एकत्रीत हाडपा खातीर हो संघर्श देशांत घडिल्लो ते ह्या पिक्चरान दाखयल्ले आसा. त्याच बरोबर मागीर एक तेलुगू पिक्चर तामीळ पिक्चर आसा इंडियन पॅनोरामा हितूंतलो
तेजें नांव आसा करंगू पेडल म्हणून. एक बेस्ट असो पिक्चर आसा. तितून बापूय आनी पुताची सायकली खातीर एक संघर्श दाखयलेलो आसा. म्हणजे तेंच्या कडेन गरीब परिस्थिती आसता. बापायक तेज्या सायकल चलोवपाक कळना आनी तो एका रेंट म्हणजे सायकल जी भाड्याक दिवपाचें दुकान आसता थंय तो सायकल पळयता आनी तेजे कडेन पयशे नासता. मागीर आपले लाड करपी आवय कडल्यान तो कशे बशे पयशे जमा करता आनी सायकल शिकपा खातीर हो संघर्श ह्या तामील पिक्चरान दाखयलो आसा. बेस्ट पिक्चर आसा हो करंगू पेडल म्हणून इंडियन पॅनोरामांतलो. त्याच बरोबर द लास्ट फिल्म शो हितून आमचो गोंयचो आशीश प्रभू आसगांवकर हेणी संगिता खातीर योगदान दिलेलें आसा. हो एक बरो पिक्चर आसा. अशी साबार 40साकून चड पिक्चरां आयज इफ्फीच्या 4थ्या दिसा हांगासर पळोवपाक मेळटली. सिनेरसीक आसा तेंच्यांनी अवश्य येवन ह्या फिल्मांचो आस्वाद घेवचो. गोमंतक टीव्ही खातीर कॅमेरामॅन यश बरोबर हांव गौरीश परबामणकर. चित्रपटाची निर्मिती करताना निर्मात्यान लोकांच्या भावनांची जतनाय घेवपाची गरज आसा अशें फामाद अभिनेता मुकेश ऋषी म्हणटा. सावथाची टॉलिवूड फिल्म्स आनी बॉलिवूड फिल्मांचेर जावपी ट्रोलिंग विशीं लेगीत ताणें उलोवप केलें. 53व्या आंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सवाच्या निमतान देश विदेशांतले अभिनेता आनी सेलिब्रिटींनी गोंयान हजेरी लायल्या. बॉलिवूडान चडशा विलनाच्या रोलांतले फामाद अभिनेता मुकेश ऋषी हांचे कडेन आमचो रिपोर्टर गौरीश परब आमोणकरान संवाद साधलो. आपने साउथ में बहुत फिल्में की है. बॉलीवुड में तो आप जाने पाने पहचे ऐसे विलन कैरेक्टर करते हैं. सो अभी जो इन दिनों में जो चल रहा है बॉलीवुड टॉलीवुड ट्रोलिंग हो रहा है, कंट्रोवर्सी हो रही है. फिल्म होने के बाद हम एंटरटेनमेंट के नाते देखते हैं लेकिन ये कंट्रोवर्सी हो रही है. सो आपका इस पे आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है? देखिए क्या है, जब सिस्टम चेंज होता है जो सोसाइटी में हो रहा है उसका असर सबके ऊपर होता है और फिल्में भी उस तरह बनती हैं. और कई बार हमारा ड्यूटी बन जाता है कि हम कुछ ऐसी फिल्म में कोई ऐसी बात न डालें जिसमें किसी को दुख पहुंचे या नाराज़गी हो, क्योंकि हमारे लिए जितने भी लोग फिल्म देखने वाले हैं वो सब एक जैसे हैं. तो हमें कुछ ऐसी बात नहीं करनी चाहिए. ये इससे टाइम बीइंग फेस है. ये सेटल हो जाएगा आहिस्ता आहिस्ता. लेकिन क्या है कि हम सब सेंसिटिव हैं अपनी अपनी चीज़ों को लेके, तो उनका ध्यान जब हम फिल्म बना रहे हैं हमें भी रखना चाहिए. तो फिर ये जब चीज़ें सेटल हो जाती हैं फिर हम पहले से देखते आ रहे हैं, हमने कभी कोई ऑब्जेक्शन नहीं किया है. लेकिन ये जो फेस है इस वक्त वो थोड़ा सा ऐसा है कि हमें लगता है कि थोड़ा सेंसिटिव चीज़ें हो गई हैं, तो उनका ध्यान रखना हमारा फ़र्ज़ है. तो मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारे अभी जो फिल्म मेकर्स हैं इन चीज़ों का ध्यान भी रखते हैं वो. तर हे आशिल्ले मुकेश ऋषी हे बॉलिवूडातले सामके जाने माने विलनाचे बीन रोल करपी प्रख्यात एक्टर आसा ते. त्यांचो फिल्म येवपाचो आसा निडर ते प्रमोट करपा खातीर ते इफ्फीन मेळ्ळे. अशेंच आनीक आमकां कितलेशे सेलिब्रिटी मेळटले आनी आमी इफ्फीच्या माध्यमांतल्यान गोमंतक टीव्ही तर्फे तुमच्या पर्यंत ह्यो खबरो पावयत रावतले. कॅमेरामॅन यश बरोबर हांव गौरीश परबामणकर. तेच कुसगांवांतल्यान पीडीए मार्केट बिल्डिंगेच्या स्लॅबाचो कुडको बुधवारा कोसळ्ळो. स्लॅब कोसळटाना सकयल कोणूच नाशिल्लो, नाजाल्यार मोठो अनर्थ जाता आशिल्लो. स्लॅब कोसळच्या पयलीं रुक्मिणी हॉटेलाचो धनी लागींच आशिल्लो, पूण तोय कितें तरी हाडपाक भायर सरिल्लो. ही बिल्डींग फाटल्या कितल्याशाच वर्सां सावन दुर्लक्षीत आसा. ह्या बिल्डिंगेची दुरुस्ती केल्यार कितलींशींच वर्सां जालीं. स्लॅब कोसळपाच्यो घडणुको अदीं मदीं घडटात, देखून दुकानदारां मदीं भयाचें वातावरण पातळ्ळां. माझे हॉटेल आसा आनी हॉटेलाक म्हणजे सकाळी 6च्या प्रमाण हांव ह्या हॉटेलाचेर येयलो. शटर ओपन केलें आनी म्हणजे धंद्याक सुरवात जाली. इतक्यान हांव कितें तरी हाडपा लागून भायल्यान सरलो. तितक्यान भायल्यान सरताच स्लॅब कोसळ्ळो आनी पडलो, सकयल पडलो. आनी सकयल पडलो असो की त्या टायमार हांव थंयच आसलेलो. आनी जर तर म्हाजे तो तकलेर पडटलो आसलेलो जाल्यार हांव
कितें जाता तेजो हिशोब नासलो, कारण येदो मोठो स्लेब कोसळ्ळो आनीक मागीर हांव एकटोच आसलेलो आनी म्हाका कितें जाल्लें आसलेलें जाल्यार कोणूच हांगा थंय पावचो नासलो. कितल्यांक सुमार तेन्ना जाली 4:45 जाली, सकाळची 4:45 जाली. तेन्ना हेजे पयलीं 2-3 दाब पडलेले. तेन्ना आमी तशेंच दिल्ले. तेन्ना सरकारान हेजेर लक्ष घालून दुरुस्तीचें काम करचें, नाजाल्यार तें रिपेर तरी करून तें आमकां आमचें सहन करचें, कारण फुडें हेका खूब मोठो एक धोको आसा. बिरेस्तारा राजभवनाच्या दरबार सभाघरांत रोजगार मेळाव्याचें आयोजन केलां. ह्या मेळाव्यांत 1250 जाणांक नियुक्तीपत्रां दितले. हातूंतली पुलीस, उजो पालोवपी दळ, सांख्यिकी आनी मुल्यांकन तशेंच शेतकी खात्याच्या कर्मचाऱ्यांची नेमणूक जातली अशी माहिती मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी दिल्या. फाल्यां सरकाराचो रोजगार मेळावा आमी दरबार हॉलांत ऑर्गनायज केला. ऑलमोस्ट 1200 प्लस 1250 लोकांक आमी जॉयनिंग लेटर्स दिता इन पुलीस डिपार्टमेंट, फायर डिपार्टमेंट, प्लॅनिंग एंड स्टॅटिस्टिक्स डिपार्टमेंट, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट हांकां डायरेक्टली ऑफिसली सगळी जॉयनिंग लेटर दिवपाची बाकी आशिल्ली. ताका ऑनरेबल प्रायम मिनिस्टर नरेंद्र मोदीजी हांच्यानी आपलो व्हिडिओ मेसेज ह्या कार्यक्रमा खातीर खास करून दिला. 10:30 ते 11:30 पर्यंत 11:40 पर्यंत हो कार्यक्रम दरबार हॉलांत जातलो. सगळे ऑफर लेटर घेवपाक जेंकां मेसेज गेला त्या सगळ्यांनी आपल्या पेरेंट्साच्या सहीत दरबार हॉलांत हजर रावचें. आमचे मिनिस्टर्स आनी बाकीचे सगळे ह्या कार्यक्रमाक हजर आसतले आनी त्या टायमार एट अ टायम सगळ्या जाणांक ती जॉयनिंग लेटर्स दिली वयतली. गोमंतक टुडे बुलेटिन हांगा सोंपता. हांव सांजवी तुमचो निरोप घेता. आनी अपडेटेड खबरां खातीर पळयत रावात गोमंतक TV.